सोनेल्या पावलांवरच निमणे सभे आमचे कुटुंब आम्ही पवित्र करतले जाल्यार या आमच्या कुटुंबात आम्ही देवाक महिमा दिवंक फावो आयच्या दुसऱ्या वाचपाच्या शेवटाक आम्ही उतर आयकल्या जो कोण व्हडाय दाखोवंक सोदता जो कोण व्हडपण दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोने व्हडाय दाखोवची आपणा सोने न्ही जेन्ना बायग्यो आदेश देवाचो पवित्र मनीस हे सोर दुसऱ्याक करून आयलें तो फामाद जालो पुढे कशा म्हणत ताणें म्हाका आतां नांव मेळ्ळें पूण ही व्हडवी तो आशेन सांबाळिना परतेच जाल्यार हो मान सोडून परत एक भिकारीच कसो आपल्या घरा सार वाचलो घेता देवाक महिमा दिता Krishna
देवाची विनवणी सोर पदवेदार देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांक सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें कुटुंबीक जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सोरोनांत असलो आनंद तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक फावो जावच्याक भाग्योंत आलेशा भाशेन देव तुमचीं काळसां आपल्या उतराक आयतीं करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे पोरमोणें चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां काल आसूं. भाग्योंत आलेशान आपल्या जिवितान पवित्रपण सांबाळ्ळें. ताची देख घेवन आमचीं कुटुंबां पवित्रपणान निटूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्यांबरोबर तू एकलोच पवित्र. तुझे विनी बरो म्हणलेलो कळूच ना. बागेऊन आलेशाचे विनवणेन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुझ्या बरेपणान आमची काळ सांबर आनी शेकी तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसो सदांकाल आमच्या ताई.